काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष राहुल गांधीन गोय प्रदेशाचे युवा नेते यतीश नायकाची काँग्रेस प्रदेश कायदो विभागाच्या अध्यक्षपदार निवड केल्या। आयतारा प्रदेश मुख्यालयात तांकां प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकान नियुक्तीपत्र भेटयतले। तशेंच असंघटीत विभागाच्या अध्यक्षपदार फिलो डिकोस्टा हांची निवड केल्या। RDX को खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आयज ॲडव्होकेट यतीश नायक जे आमच्या अध्यक्षान सांगले त्या प्रमाणे नामवंत अशे वकील आणि तांकां आसा AICCतल्यान हांगा लिगल एडवायस जे आमकां PCC किंवा CRP किंवा काँग्रेस पार्टीक जे आयज कसलेंय जर मार्गदर्शन जाय आसतलें जाल्यार लिगल सेलाचे चेअरमॅन ह्या नात्यान तेंचे कडच्यान आमी मार्गदर्शन घेतलें आणि आनीकय काँग्रेस पक्ष मजबूत करपा खातीर आनी लिगल सायड जे कायद्याच्या बाजून सुद्दां स्ट्रॉंग जावपा खातीर तेंचें योगदान आमकां लाभतलें। कित्याक ते एक अनुभवी एडवोकेट आसात आणि काँग्रेस पार्टीचे निष्ठावंत असे झुंजार कार्यकर्ते असतात। असले यंग लिडर आयज नवीनच सेल जो तयार जाला, जसे अनेक NICU जावं युथाचे जावं किंवा महिलांचे जावं सेवा दलाचे जावं असे सेल आसा, तातूंत भितर नवो सेल जो हे जाल्लो आसा आणि त्या सेलांतल्यान आमचे गोंयचो चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट करपा खातीर अध्यक्षाचे हांव पयलीं आभारी आसा, जेणे करून तेंचें नांव तेमी फुडें धाडलें आणि AICCतल्यान तांकां AICCचो गोंयचो चेअरमॅन म्हणून तांकां आयज अपॉइंटमेंट लेटर मेळ्ळें आसा। आणि तांकां तरी पयलींच म्हाका सांगाचें राहुलजी गांधीजी आसतना आणि अनेक सिनियर लिडर आसतना त्या नवी ह्या सेलाचें तेणें उद्घाटन केलें आणि तेन्ना आमच्या उपाध्यक्षांनी जे उतरां यूज केली की ह्या सेला अंडर जे इंडियेचे जे 80% लोक ह्या सेला अंडर येतात अशें म्हणून अनऑर्गनायज हो सेल जो आसा इम्पॉर्टंट सेल जरी नवो आसलो जाल्यार सुद्दां तातूंत खूब काम आसा आणि खूब युवा पिढी आसा, हांकां न्याय मेळोवन दिवपा खातीर हो सेल काडलो आसा आणि ह्या सेलाचेर आपलो प्रामुख्यान लक्ष आसतलो, जेणे करून 80% इंडियेचे लोक ह्या सेला अंडर येतात। तेन्ना हे मोठी सेलाचे अध्यक्षपद गोंयचे वतीन फिलो डिकोस्टाक मेळ्ळें आसा। तेंचे कारकिर्दी बरें जातले। दोनूय लिगल सेल आणि आमच्या फिलो बाबाचे अनऑर्गनायज वर्कर्स काँग्रेस हे नवी सेल जे तेजे चेअरमॅनशीप ताका जाल्लें आसा म्हणून तांकां दोगांक शुभेच्छा दिता, परवी दिता आणि त्यांची कारकिर्दी भितर काँग्रेस आनीक भक्कम जातली आणि काँग्रेसी भितर गोंयच्या 40 मतदारसंघात काँग्रेसीक आनीक वाव मेळटलो, आनीक फुडें सरतले अशें म्हणून तांकां शुभेच्छा दिता।